आयज राती म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय जावंक जोयतीवंता परस ओदीक क्रिस्ता वरवीं। जोयतीवंता परस ओदीक म्हणजे कितें? तुवें केन्नाय चिंतला हाची सोजमणी कितें ती? हांव जाणो देवान म्हाका दाखयला की ताची सोजमणी तुका प्रश्न येवच्या आदीं तुका पयलींच खबर आसता की कसलोय प्रश्न तर जावं तुज्यान क्रिस्ता वरवीं ताचो फुडो करूं येता। आतां फकत हाचेर नियाल कर, तुका प्रश्न येवच्या आदीं पासून तूं विस्वासान जियेताय की तुज्या वाटेन कितेंय आयल्यार तूं जोयतीवंता परस ओदीक क्रिस्ता वरवीं जो तुजो मोग कोत्ता। आयज रात्री गरज तुवें तुज्या मनान घेवंक तूं वायट खबरे विशीं भिवून जेवंक ना आनी कितेंय जातोच भिवंक कितें जें तुजें येवजीवंत नावक निराशी आसाय। गरज ना तुवें भिवंक की तें तुजो नाश करीत म्हूण आनी तें तुजेर जोयत व्हरत। क्रिस्त तुज्या भितर आसतना पासून तुजे परस अर्तें कांय ना, कारण ताचे मुखार कांयच व्हरतें ना। तर आमी फकत जोयत व्हरपी न्हय पूण जोयतीवंताकीन ओदीक बरें वाचुया रोमकारांक 8। खरीपणी आयज रात्री थोडे ग्रांथ आसात जे आमी पड्ड्यार दाखयतले आनी ते सांगातान पळोवंक। ती तर म्हजी येवजण आसा, हांव सदांच म्हजे येवजणे प्रमाण चलना पूण हांव समजता ती बरी म्हूण पळोवंक उत्तर आमच्या मुखार। क्रिस्ताच्या मोगाथान कोण आमकां तोडून काडीत? कुर्ता वर्स 35। क्रिस्ताच्या मोगाथान कोण आमकां तोडून काडीत? उपरोदे तोडून काडटले अडचणी वो दुमालो बी, भूक आनी विगलेपण, संकोश्ट वो तारवार बी। तूं जाणय जायतो लोक आसा जांकां खूब भावार्थ आसा तांकां वो प्रश्न येसर बसोन भावार्था विशीं गावंक, भावार्था विशीं उलोवंक, भावार्था वयर निरोप आयकोंक आनी भावार्थाचें पुस्तक वाचोंक आनी भावार्थाच्यो सीडी आयकोंक सोंपें। पूण जेन्ना तुवें तुजो भावार्थ उजार करूंक गरज तेन्ना एक दुसरीच गजाल हातून आमकां कळीत कोत्ता की कसलोय त्रास आमकां काडूंक पडल्यार ते आमकां देवाच्या मोगाथान तोडूंक जायना जो क्रिस्त सवें आसा। जेन्ना तुका एक व्हड प्रश्न आसता कुडीक तो प्रश्न तुज्यान गंभीर स्थितीन घालूंक जाता केदींच ही उतरां तुज्या तोंडांतली भायर येवंक दिनाका। बरें देवा तूं म्हजो मोग करिनाय। आमकां आगोडाय आसा हाची म्हणणी न्हय की देव आमचो मोग करिना, केन्नाय ती एक खुना की देंवचार आमचेर जळटा म्हूण आनी तो तोच वीत कोत्तलो आपल्या लागीं घडटा तें करूंक तुका तुज्या भावांतांतलो तोडून काडूंक। आमचो भावार्थाची परिक्षा आमच्या जिविताच्या वेगवेगळ्या वेळार जातली। जर आमकां कसलीच प्रश्न आसोंक नासले तर आमकां कसलोच भावार्थाची गरज नासली। भावार्थ हाकाच लागून आसा। भावार्थ आमकां सजमनाच्या काळांतल्यान व्हरता आनी आदार दिता जोयतीवंत जावंक दुसरे वाटेन। तुजे थंय कितें घडटा आसत पूण बरी खबर ती तुजे थंय कितें पूण घडटा, तूं चलत आसता, तूं जिवो आसा, तूं आजून स्वास घेता, तूं खंय पूण वेता, तूं प्रवास कोत्ता, तुजो मोदेंच नाश जायना, तूं प्रवास कोत्ता आनी तूं जाणय जेन्ना तूं दुसरे वाटेन भायर सरता तूं आनीकूय घट जातलोय। तूं भितर वेच्या आदीं आसलो त्या परस आनी तुका धुम्राचो वासूय येवचो ना। शाद्राक, मिसाक आनी अबेदनेगो जळत्या उजान भितर गेले आनी त्या नॉश्ट्या राजान ते आकटे 60 पावटी आनीकूय गरम केले आनी ते भायर येतोच तांचो धुम्राचो पासून वासूय येवचो ना। आनीक एक चवथो मनीस तांच्या वांगडा त्या आकट्यान दिसती पडलो आनी जेजू सदांच आमचो सांगाता आसा आमच्या सगळ्या अडचण्यांनी आनी त्रासान। अशें तर पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा। तुजे पासत आमकां दिसभर वळवळोवन मारतात, मारूंक तयार केल्ल्या शेल्या परी आमकां लेखतात। आतां तूं जाणय केन्ना तुज्या परिस्थिती पळयल्यार तूं एक शेली मारूंक व्हरता तशी दिसतली। तशें तूं जाणय हांवें भावार्थाचो अभ्यास केल्या देवाच्या भासावणीची म्हाका खबर आसा। हांव इगोर्जे वेता, हांव दान दिता, नमस्कार कोत्ता, सगळे पुस्तक आसा, सगळ्यो सीडी आसात। आतां वो गोंडोल कसलो आनी हांव मागणें कोत्ता आनी म्हाका दिसता त्यो म्हाका आदार दिना। आनी तूं जाणय घडयेक थोडो लोक जो वकीचो तुवें तांकां सांगलें देव कितलो बरो आनी कसो तुजो आशिर्वाद घालता आनी ती चिंतात की तुजे थंय कांय बरेंपण दिसना। पूण बायबल म्हणटा वर्स 37 तरी पूण ह्या सगळ्या मोदें न्हय ते कोबार जातोच पूण ताचे मोदें सर्व गोडितांनी
नोय आमी जावपी जावंक शकपी जातली, पूण आमी भारी जोयतीवंत आनी ताचे सोवे आमचो मोग कोत्ता, एक मोलादीक जोयत. हांव तुमकां सांगता, आमी जाणो की देव आमचो मोग कोत्ता आनी देव बरो म्हूण. तर आमच्यान कसो दुबाव दवरूं येता की तो आमच्यो परिस्थिती सुदार करच्यो ना म्हूण. तूं तुज्या भुरग्याचो मोग कोत्ताय आनी तूं बरो वडील, तर तांकां प्रश्न येतोस, तूं तो प्रश्न सुटावो करूंक तांकां आदार दिया शिवाय रावचो ना. आनी जर आमी संवसारांतलीं वडिलां तें करूंक जाणत, कितलो उदीक आमचो देव उचाबल जावचो ना आनी आमची बाजू घेवचो ना, आमी ताका उलो मात्तोस. आमेन. म्हाका जाय तुका सांगोंक की आयज रात्री तुमी कसली परिस्थिती नासल्यार देव तें जाणो. आमी पळयतात तसल्या देवाची सेवा कोत्ता, आयकल्या तसल्या देवाची, आनी तो तुजो मोग कोत्ता आनी तुका तशें दिसना वो दिसत. जर तुवें मागणें केल्यार आनी ताचेर विस्वास दवरला, तो तुजे प्रश्न सुटवाय कोत्तलो, तो तुजे प्रश्न सुटावे कोत्तलो. आमेन. आनी तेन्ना पासून तुवें थोन रावोंक जाय, ओगी आसोंक जाय, भिरांती विने रावोन आनी करीत रावोंक जाय. 1 जॉन 4:4. सुपुरल्या भुरग्यानो तुमी देवाची, तुमी तांची भुरगीं. हाचे वयर थोडो वेल नियाल करस. वाव, तुमी देवाची भुरगीं आनी ताचेर फोटकिऱ्या प्रोविधांचेर तुमी जोयत वेला. तुवें आदींच कालोकाच्या सगळ्या देंवचाराच्या ताकोतीन धार दिल्या. तुका त्या विशीं वावरूंक नाका, तुका तोसवीत करूंक नाका, तुका गाम वावूंक नाका, तुका कोश काडूंक नाका. तुमी आदींच फोटकिऱ्या प्रोवादांचेर जोयत वेला, कारण जो तुजे सोवे आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट आसा. आतां तूं जाणय आमी मातसो तोकोस घेतल्यार आयज रात्री आमकां उमेद मेळटली. जशी परी आयज हांव अभ्यास करतना म्हजे उर्बेन म्हाका दिसलें, जसो लोक उर्बेन आसलोलो दिसता हाची म्हणून न्हय तुजें भायलें रूप तसलें, पूण ओत्मीक रुपान. तूं जाणय केन्नाय आमकां हे परी घडटा, आमी अशेंच इगोर्जेक वेता आनी आमची उर्बा सगळी बावलेली आसा. आनी म्हाका दिसलें आयज रात्री हांव उतर परगोडटना तुकाय तशेंच दिसत. म्हाका दिसता आयज रात्री हांव बावलेली उर्बा शिंपता म्हूण. तूं भारी जोयतीवन, तूं ताची शेली. तुवें आदी जोयत वेला, आदीं जोयत व्हरोन क्रिस्ता विरुद्ध आसलोल्यार जोयत वेला. आमकां देंवचारा विरुद्ध व्हडलें झूज करूंक नाका, तो आमच्या पांयांत आला आसा. प्रश्न तो वो, आमी नकलो आमी कोण ती, देखून आमी ताका गोमोवंक दिना की आमी जाणो की आमी कोण ती, देखून तो आमचो फायदो घेता. कारण जानवाये विने लोकांचो नाश जाता. कितली वर्सां हांव वयर सकयल दर सुमानाक गेली आनी म्हजें गुप्पी जिवीत तशेंच उरलें. आनी हांव देवाचो मोग करी, हांव सत मानता उमेलीतून स्वर्गार वचपाची, पूण म्हाका हांगा कसलेंच जोयत मेळपाक नासलें, सोडून हांव म्हजें जिवीत दुसऱ्यांक आदार दिवपाक उपयोग आता तें. देंवचाराक नाका तुवें सत जाणो जावंक, ताका नाका तुवें जाणो जावंक क्रिस्त सवय तूं कोण तें, ताका नाका तुका गमोवंक की तुका शक्ती आसा आनी अधिकार आसा एक भावार्थ्याचो जेजू क्रिस्ता वरवीं. ताका जाय तुजी उमेद बावलेली. एक ग्रांथ सांगता की दुस्मान येता म्हूण आमकां ल्हान करूंक, सैतानाक जाय भावार्थ्यांक ल्हान करूंक, तांकां ल्हान मोनाची आनी ल्हान उर्बेची आनी ल्हान आत्म्याची करूंक. पूण आमी फकत ताची. वाव आमी फकत ताची. हालेलुया.
पोले तुम्ही आता मातशी जागी जाली कशी दिसतात. आमी फकत ताची बरें म्हाका ह्यो सगल्यो आगोड्याय आसात. ओ कित्याक तूं बंद करिना तुज्या प्रश्ना वयर बगर बगर चिंतूक आनी थोड्या वेळाक देवाचे चिंतून आनी तूं कोण तो क्रिस्ता वरवीं आनी तुजो फुडार कितें तो. आतां जें तूं भोगता तें जावन आसा एक कालाचें एक कीन तें सदांच तोकचें ना. येवूय सोंपतलें. ते ह्या वेळार भायर सरले ह्या वेळार आनी देव वावुरता. दोर वेळार तूं हांगा आसा देव तुजे परिस्थिती बदल वावुरता आनी आवचितूच. रातचें बोंदकोनीची दारां उगडटात. तुज्या जिवितान अकस्मात घडटा. तुज्या जिवितान फर्स्ट जॉन 4:17 म्हणटा जोडटेच्या दिसाक पूर्ण विश्वासान आमी रावचे खातीर आमचे सवें मोग सोंपाडणेक पावलो. आनी ही निमाणी बोली म्हाका एकदम चड आवडटा कारण ह्या संवसारांत सून आमी जेजू सारकी जाल्याव. बरें तर आतां हें तुका मेळोंक जाय. आतां ह्या बदला थोडो वेळ जाली चिंता तूं जाणूय थोडो वेळ कारण हांव ह्या शिकोवंक तयार करता. पूण तसो आसा तशींच आमी ह्या संवसारांत आसात. जसो तो स्वर्गार आसा तशींच आमी हांगा संवसारांत. तर आतां तूं म्हणटाय म्हाका तें दिसना म्हाका तशें गमना ते परी जाल्लें थावें जायना. तरी तूं कितें खबर उलयताय. वय देवाच्या राज्यान तुका कांय एक मेळचें ना तुवें तें पयलें मानून घेतल्या शिवाय. पयलें आमकां संवय जाल्यार पळोवंक आनी मागीर अपेक्षेत रावन जर तें बरोच वेळ पळयल्यार आमी तें सत मानीत. पूण देवाच्या हिशोबान तुवें तें पयलें सत मानूंक जाय भावार्थान कारण तें देवाचें उतर. हांव तें पळोवच्या आदीं एक उदाहरण देव आमकां जेजू क्रिस्ता उदेशी लागीं कोत्ता. आमी जातात बायबली प्रमाणे जेजू क्रिस्ता उदेशी देवान विचून काडलेले. तर आमी सत मानूंक सुरू करूंक जाय. आमी वायट केलां म्हणून न्हय पूण देवा सवें आमी सारकी आसात म्हूण. तर हांव भावार्थान मानता की हांव देवा थंय सारकी आसा की ताणें स्वताचें बी म्हजे उर्बेन घातलां की कशेय परी देवाच्या ओचोनांनी म्हज्या भितर कित्याचें तरी बी आसा. म्हणजे हांवें तें शिकोवंक ताका वाडोवंक दिल्यार एक दीस म्हजे सारके रितीन जियोंक येता. आतां जितली हांव सत मानता हांव सारकी म्हूण तितलीच सारकी हांव जातली. जितली हांव सत मानता हांव सारकी म्हूण तितलो सारको म्हजो संबंद जातलो. जितलो हांव सत मानता हांव सारकी म्हूण तितली नीट हांव जातली आनी अदीक हांव सत मानता तितली हांव जाता आनी तितली सत मानता तितली सारकी वागता आनी तितली सारकी चलता. हांव जाणो हें पवित्र उतर न्हय पूण हांवें तें घडलां. पूण कितें जाता आमी चूक कोत्तात. देंवचार म्हणटा तूं उपयोगाचें न्हय तूं म्हणटा हांव बरी न्हय. असत तें सांगता काय. आमी एक चूक करता आनी सुमान भर गुन्हे आनी फॉर्मोन मागीर आमी शिकी परत येतात. आमकां परत आडूंक आनी चोरूंक कितले क्रिस्तांवाची गरज पडटा. उत्तेजन दिवन आनी बुड्डी आनी मागण्याची देंवचाराक भायर घालूंक आनी परत आमकां एक दीस आनी कितें जाता परत आमी कसलो उपयोग. म्हणजे देवाची पुऱ्या दिसाची शिर्वीस कसली चिन्ना आमकां येना जावंक तोचवीत करूंक की आमी कितेंय जायत पूण भायर उडयलेलो वस्तू न्हय तो आसा तशीच आमी आसा ह्या संवसारांत. आमी हेरा परस भारी जैतिवंत. आनी तूं जाणय हांव हांगा आयज रात्री एक उमेद दिवपी रॅली करीन. हांव तुका सांगता तें बिलकुल सत. तें देवाच्या उतरान आसा. आमी भायरी जैतिवंत आमचो मोग कोत्ता ताचे वरवीं. आमी पयलींच जेजू विरुद्ध आसलेल्या फटकिऱ्यांचेर जैत व्हेलां कित्याक आमच्या भितर आसा तो संवसारांत जो आसा ताचे परस महान. तो आसा तशींच आमी आसात ह्या संवसारांत. इगोर्जे विशें कितें कितें वायट आसा जेन्ना थंय फकत सुरक्षा ना आनी खिजिलां आनी भिरांत आनी निरासपण आनी उमेद ना आनी सगलो वेळ आमची तकली खाला बागोवन कित्याच्या खाला सगलो वेळ. वो तो परिणाम लोक नकलो आनी मनांत उगडास दवरूंक आमी क्रिस्ता सवे कोण ती.
आनी सो तू चिंताय तुवें ह्या बद्दल चिंतूंक नाका तू चुकताय हांव ह्या बद्दल सगळो वेळ चिंता म्हाका जाय तू जाणा कोणा लागीं उलयता ती म्हजे लागीं आनी हांव इतली पयस पावल्या की हांव स्वता लागीं उलोवंक तयार आनी न्हय कोणा लागीं हांव म्हजेच लागीं सगलो दीस उलयता हांव देवाची विचून काडलेली क्रिस्तां सवें देंवचारा ओगीर हांव तुज्यो फोटी मानून घेना हांव देवाचें आयकतां म्हाका नेमलेलें आसा म्हजेर आशिर्वाद आसा हांव वेता थंय एक आशिर्वाद जाता म्हज्या सांगाता देवाचो आनंद आसा देवाचो आनंद म्हजी शक्ती तूं कशे भाशेन तोल चलयतोच तर तुजे उद्देशी तुवें कितें केल्यार बरें जें तुका कितें पूण बरें कोत्तलें हालेलुया तो आसा तसोच आनी आसा त्या संवसारांत आयज राती तो कसो आसा काय तुका दिसताय देवाक मारगायचे कितें पडलां काय म्हाका दुबाव लागता शिरविसेन त्या वयर म्हाका दिसना म्हाका दिसता तो जेरूर खोशी आसतलो शांत आसतलो हांगा चलता ते वयर पळोवन आमेन वय गोडेक तो हाचो आनंद घेता आसतलो आमेन तो गोडेक हांव ताची खबर सांगता ते आयकून आनंदीत जाला आनी तेवूय ती आयकून हांगा खोशी आसाय म्हूण खुशाल म्हाका हें तुका सांगोय देव लोकां सवे खुशाल जाता जेन्ना ती असल्या कामाक येतात वाचुया एफेसकारांक 1:19 आनी 18 वाचिना फकत म्हणटा की 17, 18 आनी 19 आनी पॉल एक मजबूत मागणें केला इगोर्जे पासत जे आमी सोजमोंक गरज पयले सुवातेर ताणें मागणें केला लोकांक देवाक वळखोंक सगल्या परस म्हत्वाची वस्त आमकां सगल्यांक ती देवाची वळख आसोंक न्हय फकत इगोर्जे वचोंक पूण देवाक वळखोंक ताची माहिती आसोंक ताचो स्वभाव जाणो जावंक ताच्या कडल्यान कितें मेवता तें कितें कोचचो ना तो कितें कोत्तलो तो तुका गमतलें देव तुजे जिवितान वावुरता आनी केन्ना दुस्मान वावुरता तो तुवें देवाक वळखोंक जाय आनी कोणाक वळखोंक वेळ लागता दुसरें ताणें म्हटलां की गोडेक तुज्या भारतान तुजें कितें तें तूं जाणो हाचे वयर आज वावुरता तुका आदार दिवंक कोलीत करूंक तुजें कितें पळयतें एक भावार्थी जावन तुका शक्ती आसा देवाची भुरगीं कशी आमकां शक्ती दिल्ली आसा देवाक नाका आमी ह्या संवसारान शक्ती नासोंक जियोंक ताणें आमकां शक्ती दिल्या ओस्कोत आसात तांकां मुन्नी दी हांव शक्तिवंत आनी उपरांत 19 वर्सान तो म्हणटा की ती व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय दायज कशें आपल्या भक्तांक ताणें सांबाळून दवरल्या आतां आमचे भितर कसली शक्ती आसा तूं आतां पळयतल्यात की तीच शक्ती जी क्रिस्ताक मनांतलो जीवन केलो ती आमचे सवे आसा म्हज्यान खरेंचें सोशिनेजो म्हणजे खरेपणी जेन्ना हांव प्रवचन करून ह्या सगल्यो वस्तू एकठांय करता तें अशें म्हणजे तुवें म्हाका केन्नाय अभ्यास करतना पळोवंक जाय हांव सगळींच उमेदीन बोत्तां तर आमकां ती शक्ती गमता तीच ती शक्ती जी जेजूक मनांतली जिवंत केल्ली ती आमची सवे आसा आनी ती आमकां जागयतेली न्हय सकाळीं उठूंक तुजे स्वयंबाचे कुडीक शक्ती मेवतली तूं सकाळीं उठोन मागणें कोत्ताय आनी तूं थोडो वेळ देवा बरोबर जाता आनी तूं तुजें सोडून तूं आनी कोणाक तुजेर आशिर्वाद जावं येता तें चिंतूंक लागता आनी बेगीन सगळींच तुजी उर्बा उत्संबल आनी जागृत जाता आनी स्वयंबी कुडीचेर परिणाम येतलो आनी तूं सगळ्या बोलान तुजी मान वयर काडून तुका नवी शक्ती मेवतली आनी ती तुज्या भितरल्यान भायर सोदतली पूण तूं सकाळीं उठोन उलटें उलोयशें आनी रोडकुलें आनी चिंतेस जावन आनी तूं फकत तुजेच प्रश्ना वयर उलयरा तूं कोणाक सांगता मोतोरान वेताय तुज्यो आगोड्योय सांगताय आनी उपरांत तूं सांगताय तुजी सर्वीस बरी लागना तुजो बस लागना ने आनी सगलो वेळ हायवे वयर चलयताना तुजें बंपर स्टिकर लावन हॉंक इफ यू लव जीजस हांव हें सगलें पळोवन हळशीक चड थकल्यां बरें हें वाचुया तुवें जाणो जावंक सोजमोच्याक शक्ती भितर आनी आमकां
भावार्थ्यांक सगली मनात आमचे भितर शक्ती आसा. वर्स 20 म्हणटा जेन्ना क्रिस्ताक मेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो तो तसले शक्तीचो खबर करता तो जेजूक मरणांतलो पुनर्जीवन केलो त्या शक्तीची खबर करता. जेन्ना ताणें ताका मरणांतलो जीवन केलो आनी म्हाका जाय तुवें हें पळोवंक आनी ताका बसयलो. सगल्याक जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत दाखयतोच ताका बसयलो अशें पाचारतात. बसयलो तो देवाच्या उजव्या हाताक बसला. न्हय थंय उबो रावला, बसला. ताका एक कारण आसा. तो आमचो परम यादनीक पोन्न्या कोरारा खाल परम यादनीक भितर वेतालो सगल्याकीन पवित्र जाग्यार. रोगो धरूंक काकुतीच्या बसकेर लोकांक बोक्सोने मेलच्याक जाय नासले थंय कोडील नासली. तातूंत वावराची खुना आसली. लोक सुमूर्ती खाल चलो तांच्यान बसोन येजो देखून ताका चड ओर्त आसलो. त्या लोकांक जो पोर्ण कोरार सजमोतालीन सुदैवांक जे सजमोताले की परम यादीकाच्या ह्या आदी थंय केदींच बसोंक जाय नासले की जेजू स्वर्गार वेतोच तो बसलो देवाच्या उजव्या हाताक. तो बसलोलो कित्याक ताचें काम संपलेलें. तो आतां विसोय घेतलो. थंय ताच्या दुस्मानाक आपल्या पांयाताला पांय दवरपाचें मेज करून. आतां आमी खंय आसात. एफेसकारा पोरमोने 2:6 ताका जिवंत कोत्तोच आमकां जिवंत केली. आमी ताच्या बरोबर आमी बसल्या सर्गीच्या पालिसीन. जसो तो आसा तशेंच आमी संवसारांत आसा. तर कित्याक आमी सगळ्याक धांवता हात फाफडून सगल्याचो शितेमेंत घेवन सगलो वेक एक मोडणे कशें मोत्ता मोनाची सैंबाची भावना तोडून आमी कित्याक कोत्ता कित्याक आमी सजमोना. जसो तो आसा तशीच आमी आसात आनी आमकां तशें लागता. आमकां कशें दिसता आमकां लोकांक कितें म्हणटा आनी संवसार कितें कोत्ता हाचेर पातयेवन जियेतात. जर आमी दुस्मानाक हारयतले जाल्यार आमकां क्रिस्ताचो एक प्रकाशवाणी येवंक जाय. आमेन. आनी न्हयच ती प्रकाशवाणी मेलोंक पूण ती दवरूंक. आनी जर तूं थंय दवरतलोय गरज तुवें सुवय करूंक स्वता लागीं उलोवपाची कित्याक तुका देवाच्या उतरां नियाल करचो पडटलो म्हणजे दीसभर गुणगुणूंक आनी गुणगुणूंक. आतां आमी कशी गुणगुणोवंक जाय तें जाणो. हांव जाणो आमी कशी गुणगुणोवंक तें जाणो. आमी चाबडांक उलोवंक जायना. आमी फकत गुणगुणटा चाबडायता वायट वस्तू. पूण फाल्यां तूं उठोन म्हणटलें हांव सगल्याकीन भारी जैतिवंत क्रिस्ताचो म्हजो मोग कोत्ता. हांव कित्याकूच भियेना कारण म्हज्यान जाय तें करूं येता क्रिस्ता उदेशी जो म्हाका शक्ती दिता. आनी हांव देंवचाराक पिशी कोत्तेली आनी हांव म्हजें काम कोत्ताना दुसरीभर धर्मीक गायना गायतेली. तूं म्हणटाय तूं खरेंच हे परी जियेताय. वय आमी देवाक जाय तशें तें करुया वो आमी गोंडोलाक सांपडटेली. तूं पोलीस जावंक तयार आसाय विश्वासी आनी भिरांत नासलेलें. तुका जाय तुज्या जिवितान. म्हाका दिसता आमकां चडश्या जाणांक जाय. तूं जाणय भिरांत सगळ्यांकूच आसता पूण आमी भिरांतीन रावंक फावना. सोयतानाक जाय आमी भेंकरी आनी विस्वास नासलेली जावंक पूण ती देवाची कशी तुजे थंय. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीताक आदार दिलो म्हणून सांगातात. आमी बुकेलांक जेवण दिताव गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jamenindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूं.